बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ बाबा, जायते पावटी आमच्या जिवितान कितें चलता तें आमकां समजना. जायते पावटी आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत जायते तरेचे प्रश्न उपजतात. पूण सोम्या, तुजेर आमी विस्वास ठेवता तेन्ना, तूं आमच्या सांगाताक आसाय तेन्ना सगळे प्रश्नाचो सुटावो, सगळे प्रश्नाचो जबाब आमकां मेळटा. सोम्या, सदांच तुजे बरोबर रावूंक, तुज्या सांगातीक चलूंक, तुजेर आमचें मन आनी काळीज लावंक आमकां कृपा दी. मोगाळ माये, माग आमच्या पासत. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर थंय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव चिकूचें फळ जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आतां सदांच सर्वथा आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या बाबडीनो, देवाच्या उतरान आमकां अशी घडणी मेळटा. In the Gospel of Saint Luke, chapter 2 and verse number दुसऱ्या वेस्वरान, लुकाच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या वेस्वरान ही घडणी मेळटा. 40 वडीथान verse number 48. Luke chapter 2 verse 48. जेन्ना ताणी आवय बापायन ताका देखलो ती तोटाकली आनी आवयन ताका म्हळें, पुता, तूं आमकां कित्याक अशें म्हूण केलां? पळय, तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. हांव इतली उत्सांबूड जावन इतली आमी सामी तुका आमी सोदतालीं. आनी तेन्ना सी वर्स 49, ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हाका सोदताल्यात? नकळो तुमी हांव म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून? आनी जेजू तांकां जबाब दिता, जेजू आवयक जबाब दिता, तूं नकळो हांव म्हज्या बापाच्या घरांत, बापाच्या वावरांत मिसळ आसतलो म्हणून? आनी तेन्ना फुडली वोळ आमकां सांगता, देवाची उतर आमकां सांगता इन द नेक्स्ट लायन, बट दे डीड नॉट अंडरस्टँड वॉट ही सेड टू देम. ताणें तांकां कितें म्हणलें तें तांकां समजूंक ना. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो आमकां फुडली वोळ मेळटा. If you see the next line, verse 51, तो तांच्या बरोबर गेलो आनी तांकां खालतो रावलो आनी आवयन हें सगळें तिच्या काळजांत सांबाळून दवरलें. आवयन हें सगळें तिच्या काळजांत सांबाळून बाळगून दवरलें. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो आमी म्हणटा आंकवार मरीचें काळीज कोथावीन काळीज, आंकवार मरीचें काळीज पातका विणें काळीज. we call the heart of Mary the immaculate heart of Mary. कोथावीन तिचें काळीज. आनी तिच्या काळजान तिका समजोन आसलें तेन्ना पासून ती जेजूची उतरां ती सांबाळून दवरताली. मोगाचे इश्टानो, आमच्या काळजांत जेन्ना आमकां जिवितान कितें चलता तें आमकां समजना तेन्ना आमी कितें सांबाळून दवरता काय? कोणाची उतरां आमी सांबाळून दवरता काय? आमकां सोदायता तांची, आमच्या घोवाची, आमच्या बायलेची, आमच्या भुरग्यांची, आमच्या आवय बापायची, आमची भाव भयणीची, आमच्या ह्या संवसारांत आमकां सोतायतली तांची उतरां आमच्या काळजांत आमी सांबाळून दवरता काय? ह्या संवसाराचे वादळ, हे संवसाराचे वारे आची जे टीव्हीचेर आमकां मेळटा, जे चलचित्रांचेर आमकां मेळटा, ज्या ह्या समाजान आमकां मेळटा, जे सोशल मिडियाचेर आमकां मेळटा, ती उतरां आमच्या काळजांत आमी रिगोवन दवरता काय? आंकवार मारेक समजूंक ना जेजून कितें म्हणलें, पूण आंकवार मारेन आपल्या काळजान सांबाळून बाळगून ताची उतरां दवरलीं. आयज प्रश्न म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, आयज जेन्ना आमी जायते परिस्थितींतल्यान आमी पासार जाता, जेन्ना जिविताचें पॉयंट आमी चलयता, जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत येतात जी आमकां समजनात,
आयज ती वस्तू चलता आसतना आमच्या काळजान कोणाची उतरां आमी सांबाळून दवरल्यात काय? कोणाचो थाळो आमच्या काळजांत आमी रिगोयला काय? कोणाची उतरां, खंयच्या मनशाची उतरां आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरल्यात काय? आयज हो प्रश्न तुका आनी म्हाका मोगाच्या बाबडीनो. आंकवार मारयेन जेजूची उतरां सांबाळून दवरली आनी ताका लागून तिचें काळीज आमी आयज म्हणटा कोता बीन काळीज. आयज तुज्या जिवितांत तुवें कोणाची उतरां सांबाळून दवरल्यांत? घुडेक जायतीं वर्सां आदीं सासूमायन तुका कितें म्हणलें? घुडेक थोडीं वर्सां आदीं घोवान तुका कितें केलें? ही सगळीं उगडास तुज्या मनांत तुज्या काळजांत घुडेक तुवें रिगोवन दवरल्यांत. मोगाच्या बाबडीनो, आयज सर्वेस्पोर देव तुका आनी म्हाका सांगता, तुजे उगडास जे आसात तातूंत कितें तुवें बरोवन दवरलां? कसले वस्तू तुजे उगडास आयज तुज्या मनान तुज्या काळजांत तुवें रिगोवन दवरल्यात? कित्याक मोगाच्या बाबडीनो, आमी मनशां म्हणटोच आमचें जिवीत कशें चलता काय? आमचें जिवीत कसलें जाता काय? आयज आमी मनीस म्हणटोच मोगाच्या बाबडीनो आमकां हे व्हडले भाग्यवंत तेरेसाची आविलाची तेरेज आनी कुर्साचो जुआंव जॉन ऑन द क्रॉस, कार्मेलीत भाग्यवंत, ते मागण्या विशीं जायती शिकवण तांणी दिल्या. आनी हे मनशांनी आमकां अशें शिकयलां की आमी मनशां म्हणटोच आमकां आमच्या आत्म्यान भितर तीन भाग आसात, वस्तू न्हय भाग आसात. आमकां उगडास आहा, आमकां गिन्यान आहा आनी आमकां आप खुशी आहा. उगडास, गिन्यान आनी आप खुशी. द मेमरी, द इंटलेक्ट एंड द विल. जेन्ना आमकां कसलेंय आमच्या मुखार कसलेंय एके भाशेन निच्यो आमी घेवंक जाय, वो कसले वस्त एक परिस्थिती आमकां फुडो करता, तेन्ना आमकां आमचे उगडासांतल्यान जायती वस्तू जे आदीं असल्यो घडलेल्यो त्यो एके भाशेन वयर सरतात. ताचे वरवीं आमच्या गिन्यान तेन्ना कितें जाल्लें आनी उगडासान कितें भरून दवरलां ताचे वरवीं आमकां आमचे कुशेक आतूंतले कितें उगडासा कितें रिगलेलें आसा ताचे वरवीं जें कितें घडूंक शकता हाचे विशीं एके भाशेन द चॉयसेस आर प्रेजेंटेड टू द विल बाय द इंटलेक्ट. गिन्यान आमकां कितें घडूंक शकता हाचे विशीं आप कुशेक ताचे मुखार दवरता. आनी आप खुशी the will chooses on the basis of what the intellect presents. आमचे गिन्यान आमच्या आप कुशे मुखार कितें दवरता ताचे वरवीं आप खुशी एके भाशेन विंचून काडटा. तर मोगाच्या बाबडीनो, आमच्या उगडासान कितें आमी बरोवन दवरलां ताचेर दवरलेलें आसा कसले निच्यो आमी कोत्तल्या. आमचे उगडासान जें कितें आमी रिगोवन घालून बाळगून दवरलेलें आसा जाल्यार आमची चिंतना कसली जातली आमी सांगूंक शकता. जर तुजे उगडासान सगळी दुखेस्त उगडास तुवें भरून दवरल्यात, घोवान सोतायलें, बायलेन त्रास केलें, बायलेन मान रेस्पेद दिवंक ना, आवय बापायन तुका किकोंत केलें, भाव भयणीन तुका जमनीचे वांट्या वेळार ओ आवय बाबाचे आसले ते वांट्या वेळार तुका घुडेक बरो तो वांटो दिवंक ना. हे सगळे उगडास तुवें भितर भरून दवरलां जाल्यार तुज्या जिवितांत तो प्रभाव पडटलो आनी हाचे वरवीं तुजें जिवीत एक दुखेस्त जातलें, एक बरवोशें विणें जिवीत जातलें. कित्याक आमकां हे भाग्यवंत शिकयतात, खुर्साचो जुआंव भोव करून तो आमकां शिकयता, द जॉन ऑन द क्रॉस, की आमचे जे उगडास आसा तें बोरवोशान बोल्लेलें उगडास आमकां जाय. आमकां जें गिन्यान आसा तें भावार्थान पयण करूंक जाय आनी आमची जी खुशी आसा तें मोगान हे खुशी विंचून काडूंक जाय. Our memory must be filled with hope. Our intellect must journey in love. And our intellect must journey in faith and our will must choose in love. मोगाच्या बाबडीनो, आयज सर्वेस्पोर देव तुका विचारता, तुज्या उगडासान कसले उगडास भरून दवरल्यात?
कसले उगडास तुझ्या मनांत काळजांत रिगलेले आसात? बोरवोशाचे काय निराशीपणाचे? उजवाडाचे काय काळोखाचे? जिविताचे काय मरणाचे? बरेपणाचे काय वायटाचे? आयज तुका आनी म्हाका हो निश्चय करपाचो दीस, निश्चय करपाचो वेळ. तुझें जिवीत बोरवोशेचे जातलें काय निराशीपणाचे जातलें? खुशालकायेचे जातलें काय रोडण्याचे जातलें? जिविताचे जातलें काय मरणाचे जातलें? आयज मोगाच्या बाबडीनो, आयज संदी दी. आयज तुझ्या जिविताक एक संदी दी, एक चान्स दी. बोरवाशान बोललेले उगडास तुझ्या काळजान मनांत बोर. बोरवाशान बोललेली उतरां तुझ्या काळजान मनांत बोर. जशें आंकवार मारयेन जेजूची उतरां जोरी तिका समजूंक ना, जोरी तिच्यान त्या वेळार समजून तिका मेळूंक ना, तोरी तिणें बरोवन आपल्या काळजा मनांत दवरले. आनी हे काळजा मनांत दवरून हे उगडास तिका उपरांत 3 वर्सां उपरांत वो जायतीं वर्सां उपरांत जेन्ना ती खुर्सा मोडी उबी रावली, जेन्ना तिजो एकलोच पूत कोश्टवतालो, जेन्ना तिजो एकलोच पूत खुर्सार उमखोळटालो, आनी जेन्ना तो आपलो प्राण सोडटालो, बोरवोशान बोललेली आंकवार मारिया थंयसरूच रावली. आमच्या जिवितांत त्रास कोश्ट येता तेन्ना, आमच्या जिवितांत प्रश्न उत्पन्न जातात तेन्ना, आमच्या जिविताचे खुर्सा वेळार आमी कितें करता काय? आमी बोरवोशान रावता काय निराशेपणान चलता? एकूच साचेर दोल्लेले हा, तुझ्या उगडासांत कसले उगडास तुवें बरोवन दवरल्यात, कसले उगडास तुझ्या मनांत काळजांत रिगोयल्ले आसात. आनी मोगाच्या बाबडीनो, आयज सर्वेस्पोर देव तुका आनी म्हाका विचारता, तुझ्या काळजांत कितें तुवें दवरलां? तुझ्या काळजांत कसले चिंतना तूं बाळगून सांबाळून दवरताय? हाचेर प्रश्न सर्वेस्पोर देव घालता. मोगाच्या बाबडीनो, आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान, द बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्सेस 5, 6 and 7, 5, 6 आनी 7 वोळ, उत्पत्तीचें पुस्तक. जेन्ना कायनान आनी आबेल ताच्या भावान भेटवणी भेटयली सुम्याक, तेन्ना कायनाची भेटवणी देवाक मानूंक ना, देवान ताची भेटवणी मानून घेवंक ना. तेन्ना कायन रागाबुरीत जालो आनी ताचे मुखामोळाचेर सगलो एके भाशेन सावळी कशी पडली, ताचे मुखामोळ सारकें रागाबुरीत जालें. तेन्ना सुम्यान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय? आनी तुजें मुखामोळ असलें कित्याक जालां? तूं बरें करशी जाल्यार तूं मानवचो नाय, पूण तूं जर सारकें बिचून काडिनाय, तूं जर बरें करिनाय, तुझ्या काळजांत जर राग, काळजांत जर नाटकाय, काळजांत जर निड्डूकाय बोललेली आसा जाल्यार, मोगाच्या कायना देवान सांगलें, जाल्यार पळय, पातोक तुज्या दाराशी आसा. तुवें ताजेर रात चलोवंक जाय, पूण तूं जर रात चलयना, हें पातोक तुजेर नियंत्रण करतलें. तुज्या आनी म्हज्या काळजांत निड्डूकाय आसा काय? तुज्या आनी म्हज्या काळजांत नाटकाय आसा काय? तुज्या आनी म्हज्या काळजांत हें बोल्लां काय? हाचे वरवीं हांव आनी तूं आमी सुम्याक फुडो करूंक जायना. जशें कायनाच्या मुखामळाचेर हें सगळें दिसून येतालें, कायनाच्या मुखामळाचेर सगलो काळोख आसलो, कायनाच्या मुखामळाचेर सगळें हें एके भाशेन सावडी आयिल्ली, दोळ्याचेर एक साई आयिल्ली, ताका दिसचो नासलें, सत कितें तें ताका दिसचो नासलें. ताका फकत ताच्या भावाचो राग आयिल्लो. कित्याक? ताणें पळयलें, देवान ताची भेटवणी मानून घेतल्या, पूण म्हाजी घेवंक ना. मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी आमचें मन असलें जाता. आमच्या मनांत निड्डूकायक लागून, आमच्या मनांत नाटकायक लागून, मोगाच्या इश्टानो, आमकां एक आमची चिंतना बदलतात. जशें इंग्लिशीन आमी म्हणटा जेलसी एंड एनवी, जेलसी एंड एनवी. आनी कोंकणी भाशेन
एक बरी तरेची जेलसी आहा. देर इज इन सम ट्रान्सलेशन्स गॉड सेज आय एम अ जेलस गॉड. पूण थंयसर आमी कोंकणी भाशेन आमी नाटकां हें उतर वापरिनात, पूण आमी म्हणटाय प्रेम आशेचो देव. गॉड इज अ गॉड हू डिझायर्स अस फॉर हिमसेल्फ. देव आमकां आपणा खातीर एके भाशेन आशेता. तो दुसऱ्या देवाशी आमकां आमचें मोल लावंक तो दिना. गॉड इज अ जेलस गॉड. आमकां एकलोच देव, आमकां दुसरो उपाय ना, आमकां दुसरो देव ना, एकलोच देव. आनी एकल्याच देवाक आमी पोरणी पाठ करूंक जाय म्हणटा सर्वेस्पोर देव. आनी मोगाचें इश्टानो, पूण निड्डूकाय नाटकाय हें पातकान बोललें. दिस इज द एनवी इज ऑलवेज सिनफूल. आनी जेन्ना कायनाक राग आयलो, जेन्ना कायनाचे काळजांत ही नाटकां ही निड्डूकाय बोलली, तेन्ना ताच्यान आपल्या भावाचेर शांतीन पळोवंक जायनासलें. शांतीन ताका पळोवंक जायनासलें. ही कुड नॉट लुक एट हिज ब्रदर विथ पीस. ताणें आपल्या भावाचेर एका शांतीच्या दोळ्यान ताणें पळोवंक जायनासलें. तुज्या काळजांत जें कितें बोल्लां ताचे वरवीं तुका तुज्या भावाचेर पळोवंक शांतीन पळयनासतना पळोवंक जायना काय? Is it not possible for you to look at your brother with peace? What is filling your heart? तुज्या काळजांत कितें बोल्लां? तुज्या काळजांत विंगास, राग, ओबोगसोणे, नाटकाय, निड्डूकाय बोल्ल्या काय? जाल्यार कायना भाशेन आबेलाक पळोवंक ताका जावंक जायनासलें. आबेल देवाक मानवलो हें ताच्यान मानून घेवंक जायनासलें. ताका लागून ताणें आपलो हात आपल्या भावाचेर उबारलो आनी भावाक काबार केलो. कित्याक ताच्या काळजांत नाटकाय निड्डूकाय बोललेली. अशी एक काणी आहा हेब्रेमा मध्ये की दोग भाव आसले आनी दोगूय भाव दोनी भावा लागीं एक भांगार विकतात असलें दुकान आसलें. एकल्याचे रस्त्याचे हे वाटेन, दुसऱ्याचे रस्त्या ते वाटेन. दोगांय लागीं भांगार विकतात असलें, भांगराची जे वस्तू विकतात असली दुकानां आसलीं. आनी एक दीस रातीं एक भावा लागीं आंज बुडवो आयलो मागण्याच्या वेळार. आनी ह्या भावाक सांगलें, मनशाक सांगलें, पळय हांव तुजें मागणें आयकूंक आयलां, मागण्याक जबाब दिवंक आयलां. आनी तुका एक सांगता, तूं कितेंय मागशी तुका तें हांव दितलो. तूं कितेंय माग तुका तें मेळटलें. पूण एकूच वस्त आसा, तूं जें मागताय ताचें दोबराद तुज्या भावाक मेवतलें. तूं जें मागताय ताचें दोबराद तुज्या भावाक मेळटलें. एवढा जोर तुवें जोर 1 लाख मागलें तुज्या भावाक 2 लाख मेवतलें. तुवें जोर 10 लाख मागले तुज्या भावाक 20 लाख मेवतलें. हें एक कंडिशन आहा. आनी आंज बुडव्यान ह्या मनशाक म्हणे, तूं कितें जाय तें सांग. तेन्ना हे भावान विचारलें, म्हाज्या भावाक दोबराद मेवतलें? वय म्हणलें आंज बुडव्यान. तेन्ना येणें वेळ मागलो. भावान म्हणलें म्हाका थोडो वेळ दी, म्हाका चिंतचें पडटलें. कितें मागचें तें म्हाका चिंतचें पडटलें. आय लेट थिंक. आनी तेन्ना हो चिंतोंक लागलो. सांजच्या आदेसार आंज बुडवो परत आयलो. आनी अशी काणी आमकां सांगता. आनी आंज बुडव्यान ह्या मनशाक विचारलें, तुवें थारायलां तुका कितें जाय तें? तुवें थारायलां तुका तूं कितें मागूंक सोदताय देवा थावन? आनी तेन्ना हे मनशान म्हळें, हांवें जायतें चिंतलें, जायतें हांवें म्हज्या मनांत घडोयलें, पूण सगलें चिंतले उपरांत म्हाका एकूच वस्त जाय. म्हज्या भावाक दोबराद मेवतलें म्हणून हें हांवें चिंतलें तेन्ना म्हाका एकूच वस्त जाय, म्हजो एक दोळो फोड, म्हजो एक दोळो तोपून फोड. म्हणजे तो चिंतालो म्हज्या भावाचे 2 दोळे फुट्टले. कित्याक? काळजांत राग,
काळजांत विंगास, काळजांत नाटकाय, काळजांत निड्डूकाय. मोगाच्या बाबडीनो, जेलसी आनी एनवी हांचे मदीं एक बारीक अंतर आहा, बारीक अंतर. जेलसी कोंकणीन तें तितलें ट्रान्सलेट करूंक तितलें मातशें डिफिकल्ट, पूण तरी आसतना प्रयत्न करता. जेलसी हातून तुजे लागीं आसा तें म्हाका जाय, तुजे लागीं आसा म्हाका जाय तें. आय वॉन्ट वॉट यू हॅव. निड्डूकाय, एनवी, तुजे लागीं आसा तें म्हाका तुजे लागीं आसलेलें नाका. आय डोंट वॉन्ट यू टू हॅव वॉट यू हॅव. तुजे लागीं आसा तें म्हाका पळोवंक जायना. तुजे लागीं तूं देवाक मानवला काय आबेल, म्हाका तूं दिसलोलो नाका. तुका देवाचो आशिर्वाद आहा, म्हाका तुजेर देवाचो आशिर्वाद दिल्लो नाका. आय डोंट वॉन्ट यू टू हॅव वॉट यू हॅव. म्हजें असलें चिंतप आसा काय? म्हज्या काळजांत असलीं चिंतनां उपर आसतात काय? हांव दुसऱ्यांचें बरें न्हय, दुसऱ्यांचें वायट मागता काय? आयज सर्वेस्पर देव तुज्या काळजाचेर नदर मारता म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी. आयज सर्वेस्पर देव तुज्या मोनाचेर तो आपले नदर घालता म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, आनी तो तुका विचारता, तुका कितें जाय? वॉट डू यू वॉन्ट? तुका कितें जाय म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी? जेन्ना तूं सोदताय सोमयाक, जेन्ना तूं आशेताय सोमयाक, तूं जेन्ना देवा लागीं मागताय तेन्ना तुज्या भावाक तूं कितें मागताय? तुज्या भयणीक तूं कितें मागताय? तुज्या आवय बापायक तूं कितें मागताय? तुज्या शेजाऱ्यांक तूं कितें मागताय? तुज्या भुरग्यांक तूं कितें मागताय? तुज्या लागशिल्यांक तूं कितें मागताय? तुज्या दुस्मनांक तूं कितें मागताय? म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, जो कोण आपले हूक, आपलो अधिकार, तूं गुडेक निरपराधी जायत, गुडेक तुका लोक सोतायता जायत, गुडेक लोक तुका त्रास कोत्ता जायत, गुडेक तुजी बायल, तुजो घोव, तुजो भाव, तुजी भयण, तुजी आवय, तुजी बापूय, तुजी भुरगीं, तुजी सून, तुजी सासूमाय तुका सोतायता जायत, तुजी शेजारी, तुज्या कामाच्या जाग्यार मनशां तुका सोतायता जायत. पूण थंयसर देवाची मांडावळ तूं पळोवंक शकता काय? देवाची येवजण तुका दिसता काय? देवाचे आपोवणे, देवाचो सांगात तुका दिसता काय? आनी देव तुका कसो चलूंक आपयता तें तुवें केन्नाय तुवें चिंतलां काय? मोगाच्या बाबडी न्हू, आदल्या कोरारान आमकां एक खाणी मेळटा, एक खरी घडणी आनी एक सुबीत एक खाणी, ताचेर आमी आमचें लक्ष घालुया. उत्पत्तीचें पुस्तक, इन द बूक ऑफ जेनेसीस, उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां झुजेची खबर मेळटा इन चॅप्टर 37. जेनेसीस चॅप्टर 37. मोगाच्या भाव-भयणीनो, आमकां अशें वर्स 1 ऑनवर्ड्स, जेनेसीस चॅप्टर 37 and verse 1. जाकोब त्या देसांत रावलो जंयसर तुजो बापूय रावलोलो, कानान देसांत रावलो. वर्स 2. आनी जुजे, मोगाच्या बाबडीनो, जुजे 17 वर्सांचो आसलो. आनी जुजे 17 वर्सांचो आसलो तेन्ना तो ताच्या बापूयच्या मोगाची बायल, जाकोबाक 4 बायलो आसलो, मोगाची बायल रेचल हाचो पूत, एकलोच पूत तेन्ना जुजे. उपरांत ताका एक भाव जल्मलो बेंजामीन, पूण ताका ते वेळार तो एकलोच पूत. आनी जुजेचो जाकोब मोग करी. आनी जुजेक एक संवय आहली. जुजे आपल्या भावांची काणी वचून बापायक सांगतालो. He used to go and tell stories about his brothers. घडून सांगून आसलो, पूण ते कितें कोत्ताले तांचे सगळे वायट कोरनेची खबर बापायक दितालो, आनी ताका लागून ते ताचे द्वेस कोत्ताले. दे हेटेड हिम. आनी मोगाच्या इश्टानो, जायते पावटी घडयेक आमकांय संवय आहा. जुजे बरो वर्शी, पूण ताका संवय हाली वचून सांगपाक. आनी हे सारकें की तांकां तांचे वायटाचे निशेध मारूंक जाय, हें खरें. पूण ते ताका हे नदरेन पळयताले की तो फकत आमची काणयो सांगता. आनी तो मोगाच्या इश्टानो, उपरांत देवाचें उतर आमकां मेळटा इन द बूक ऑफ जेनेसीस की आपल्या बापायन ताका एक रंगीचें एक नेसोण ताका केलें. He made a robe with many colors for him. Genesis chapter 37.
verse 3 and 4. इस्रायल जुजेचो मोग करी. इस्रायल जाकोबाक देवान दिल्लें नांव. जाकोबाक देवान दिल्लें नांव बदलून ताका इस्रायल म्हूण नांव दिल्लें. आनी इस्रायल जुजेचो मोग करी ताजे खंयच्याय भुरग्याच्याकूय सुबेज, कित्याक तो ताजे माथार पिरायेचो जल्मल्लो पूत तो. आनी ताका एक लांब एक आंगोस्त्र ताका केलें आनी ताणें रुंगीत आंगोस्त्र आसलें. आनी वर्स 4 आनी तें पळोवन ताचे भावांक तांचो इतलो ताका नाटकाय जाली, ताका द्वेस तांचो जालो की ताचे लागीं ताका बरे भाशेन उलोवंक जायनासलें. दे कुड नॉट स्पीक टू हिम. दे कुड नॉट स्पीक टू हिम पीसफुली. शांतीन ताचे लागीं उलोवंक तांचे लागीं जायनासलें. आनी हें पळोवन की ताचो बापूय ताचो सुबेज मोग करी. मोगाच्या इश्टानो, घडयेक तुज्या जिवितांत तुका काळजान नाटकाय आहा तुज्या भावाची, तुज्या भयणीची, कित्याक तुका दिसता तांकां म्हजो बापूयन चोड दिला, तांकां म्हज्या आवयन सुबेज मोग दिला, तांकां घडयेक तुज्या भावांक वा तुज्या भयणीक तुजे विशीं असली नाटकाय आहा की ताका ती फावर कोत्ताली, ती ताका चोड दिताली. म्हाका कुशीन दवरलें, ताका सुबेज दिलें, असलें घडयेक तांचें चिंतप. आनी हें ताज्या भावांचें चिंतप असलें आसलें. ताका ते पळोवंक पासून दे कुड नॉट इवन लूक एट हिम. रागान, निड्डुकायेन, नाटकायेन भरून ताचे लागीं उलोवंक पासून ते शकना आसले. आनी मोगाच्या इश्टानो, अशें जातूच जुजेक सपनां पडलीं. जुजेक सपनां पडलीं. कसलीं सपनां? की ही ड्रीम्स. कसलीं सपनां? की आपूण व्हड जालो आनी म्हजे भाव आवय बापू येवन म्हाका मान बागयतात. जुजेक सपनां पडलीं. एंड वर्स 5 जुजेक सपनां पडलीं आनी हें आयकोतच भावांक अदीक राग. मोगाच्या इश्टानो, देवाचें आपोवणें आसत तुका, पूण जायते पावटी आमी चिंतोंक जाय कितें कोणाक सांगचें. आमकां जर देवाचें आपोवणें आहा, हें जें देवान केल्लें आमचे लागीं, आमकां जर जायतीं आशिर्वाद बेसांव दिलां, फकत देवाचे मोहिमे खातीर आमी ती सांगची, न्हय आमचे मोहिमे खातीर, न्हय आमच्या व्हडपणा खातीर, न्हय आमकांच वयर काडूंक. आनी जुजेन सांगलें तेन्ना तांकां द्वेस जालो. दे हेटेड हिम. मोगाच्या इश्टानो, आयज घडयेक देवान तुका वयर काडला. आयज घडयेक देवान तुका वयर काडला तुज्या भावा भयणीच्याकूय. घडयेक तुज्या फामिलीन तूं एके भाशेन येसवंत. तुजेर देवाचो आशिर्वाद आहा. आनी दुसरी सगळीं तुका पळोवन ती नाटकायेन निड्डुकायेन बोल्ल्यांत. घडयेक तुज्या कुटुंबान दुसऱ्या कोणाचेर आशिर्वाद आहा, तांकां पळोवन तुज्या काळजान नाटकाय निड्डुकाय बोल्ल्या आनी तुज्यान तांकां शांतीन पळोवंक पासून जायना. आनी एके भाशेन तांचेर तूं आशिर्वाद न्हय, तांचेर तूं शिराप मागताय. घडयेक दुसरीं तुजेर शिराप मागतात. आनी असले परिस्थितीन मोगाच्या इश्टानो एका दिसाक अशें घडटा. तेच आवेसुराचे 12वी वळीन वर्स नंबर 12 आनी 13 वर्स नंबर 13. जेन्ना ताचे भाव गेल्ले तांचे हिणांक घेवन शेकेम म्हणटा त्या गांवांत, वर्स 13 तेन्ना पायन जुजेक म्हळें, तुजे भाव थंयसर शेकेम आसात न्हू, पळय हांव तुमकां तांचीशी धाडटा. आनी ताणें म्हळें, हो पळय हांव आसा बापा. आनी तेन्ना जेवण घेवन बापूय आपल्या भावांक सोदूंक धाडटा. जुजेक जेवण दिता आनी म्हणटा, वच आनी हें जेवण तुज्या भावांक दी. आनी जुजे वेता. आनी मोगाच्या बाबडीनो, तो वेता तेन्ना शेकेम पावतोच तेजे भाव थंयसर नात. तेन्ना एक मनीस ताका मेळटा आनी ह्या मनशाक तो विचारता, म्हजे भावांक तुवें पळयलाय? आनी तो ताका सांगता ते दोतान म्हणटा त्या गांवांत ते गेल्यात, ते अशें उलयतलें हांवें आयकलां. आनी तेन्ना जुजे ते वाटेन वेता पयस तावन ताचे भाव ताका पळयतात. आनी आमकां अशें मेळटा, वर्स 18 18वी ओळ, वर्स नंबर 18, पयस तावन ताका पळयतात
आनी येवजण काडटात ताका जिवेशी मारूंक. येवजण काडटात ताका जिवेशी मारूंक मोगाच्या बाबडीनो. आनी ते म्हणटात हो पळय सोपनेकार येता, हो पळय तो सोपनेकार येता, तो आमकां व्हडली व्हडली शानपणां सांगता, आपूण आमचो वडील जातलो, आमी सगळे ताका मान बागयतले, ताजी सोपनां कितें जातात ती पळोवया, ताका काबार करुया. आनी तेन्ना ताजो व्हडलो भाव, तांचे मदें व्हडलो भाव जो आसलो रुबनान म्हणलें ना ना ना, तो आमचे मांस आनी रगत तो, ताका मारी नाकात, आमी ताका हे बांयंत उडोवया. ताका ते बांयंत उडयतात. आनी उपरांत वर्स नंबर 22 आनी 23 आमी हे बांयंत ताका उडोवया हे वरोण्यांत, ताचेर हात मात लायनाका. तो चिंतालो मागीर तांकां तो सोडयतलो म्हणून. पूण तेन्ना मोगाच्या इश्टानो आमकां थंयसर मेळटा इन वर्स नंबर 22 आमकां अशें मेळटा, ते ताचे आंगोस्त्र काडटात. ताचे आंगोस्त्र काडून वर्स नंबर 23 ताचे आंगोस्त्र काडून ताका ते बांयंत उडयतात. आनी आंगोस्त्र काडून बांयंत उडयले उपरांत मोगाच्या इश्टानो ताचो एक भाव जुदा म्हणटा, आमी ताका कित्याक मारया, तो आमचो भाव, आमी ताका विकुया, ताका गुलाम कसो आमी विकुया. लेट अस सेल हिम एज अ स्लेव. आनी मोगाच्या बाबडीनो ते ताणे हाडलेलें जेवण, झुजेन हाडलेलें जेवण, ते बांयचे देगेर बसून, ते बांयत उदक नासलें, बांयचे देगेर बसून ते जेवण खातात पियेतात. आनी मोगाच्या इश्टानो हे बांयत झुजे रोडटालो, म्हाका सोडात, म्हाका हात लायनाकात, म्हाका कांयच कोरी नाकात. पूण ते हे सगळे येवजणी काडटात, ताका मारुया, ताका आमी विकुया, ताका आमी गुलाम करुया. आनी मोगाच्या इश्टानो चिंत, तांचो भाव रोडटा आनी बांयच्या देगेर बसोन भाव येवजणी काडटा ताका मारूंक ओ ताका विकूंक. आनी मोगाच्या इश्टानो आनी ते वर्स नंबर 28 मोगाच्या इश्टानो थंयसर वेता आसतना थोडे मनीस तांकां ते विकतात 20 नाण्यांक. 20 नाण्यांक ते विकतात फॉर 20 pieces ऑफ सिल्वर. जायती वर्सां उपरांत सोम्याक आनी एक जुदास विकचो आसलो 30 नाण्यांक. आतां जुदा विकता जुजेक विकता ती 20 नाण्यांक. आनी जुजे वेता इजिप्ताच्या देसांत एक गुलाम कसो जुजे वेता. मोगाच्या इश्टानो जुजेक समजूंक ना, जुजे रोडटालो, बापूय ताका दिसो नासलो, आवय ताका दिसो नासली. भावान ताचेर हात उबारून ताका बांदून एक गुलाम कसो, एक नाका आसलेलो गुलाम कसो ताका विकलो 20 नाण्यांक. गुडेक तुज्या भावान, तुज्या भयणीन, गुडेक थोड्या बाटाबेसांक लागून, थोड्या पयशांक लागून तुज्या भावान, तुज्या भयणीन, तुज्या आवयन, तुज्या बापायन, तुज्या भुरग्यान आयज तुका भायर आयला, तुका किकोन केला, तुका सोडून दिला आनी तुका समजना कितें चलता तें. आनी गुडेक आयज तुजें काळीज रोडटा आनी जुजे रोडलो. पूण मोगाच्या इश्टानो ताणें बोरवोसो सोडूंक ना. ताका ती स्वप्नां ताणें पळयल्लीं, देवान दाखयल्लीं स्वप्नां ती ताच्या काळजांत ती रिगलेली आसली. आनी जुजे मोगाच्या इश्टानो फुडें गेलो, एक गुलाम कसो ताका व्हेलो. आनी वचून मोगाच्या इश्टानो आमकां मेळटा 30 आनी 9व्या स्वरान इन चॅप्टर नंबर 39 एंड चॅप्टर नंबर 39 जुजे घेवन वर्स 1 ऑनवर्ड्स. पयल्या वळींतान जुजे घेवन गेले ते Genesis chapter 39 verse 1 onwards. उत्पत्तीचें पुस्तक. आनी ताका विकलो पोतीफार नांवाचो फारावचो एक झुजारी कोपितान. आनी ताणें ताका विकतो घेतलो. आनी थंयसर मोगाच्या इश्टानो तो ताजो चाकूर जालो. And verse number 2. The Lord was with Joseph. सोमी
दोन्ही देव जुजे बाराबूर असलो. जुजे गुलाम असलो. जुजे आपल्या दोन्हीच्या घरांत एक गुलाम असलो. पूर्ण थंयसर एक गुलाम आसतना पासून जुजे बाराबोर देव असलो. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, आयज तूं कश्टवताय गुलामपणान. घडयेक आयज तूं त्रास काडटाय. घडयेक आयज तुज्या जिवितान सगळे तरेचे त्रास आनी दूख आनी कोस्ट आसा. आयज घडयेक तुज्या भावान तुका नाकारला, तुज्या भयणीन तुका पयस केला, तुज्या आवय बाबान तुका सोडून दिला, तुज्या भुरग्यांनी तुका किकोन केला. पूण उगडा जोर ह्या काळोखाच्या वेळार पासून तूं जोर देवा बरोबर आसाय जाल्यार देव तुज्या बरोबर आसतलो. आनी प्रश्न तुका हो, तुज्या बरोबर देव आसा काय जसो तो जुजे बरोबर आसलो आनी थंयसर गुलाम आसतना तो येसवून जालो. He became a successful man while he was a slave. मोगाच्या इश्टानो, आयज सर्वीस पोर देव तुका विचारता, तो तयार आसा तुज्या बरोबर रावूंक? तूं तयार आसा काय ताज्या बरोबर रावूंक जेन्ना तुका समजना? When you do not understand, do you dare to keep the word of God in your heart so that he can bless you and be with you? जेन्ना तुका परिस्थिती समजना, जेन्ना तुका काळ कितें चलता तें समजना, तेन्ना तुज्या काळजांत तूं रिगोंक तयार आसा काय आनी बरवडशेचें उतर तुज्या काळजांत दवरूंक तयार आसाय आंकवार मारे भाशेन, जाल्यार तुजो देव, तुजो सोमी तुज्या बरोबर आसतलो. मोगाच्या इश्टानो, आनी जुजेक जायती एके भाशेन अधिकार ताच्या दोनयान ताका दिलें. तें पळयतोस की देव ताच्या बरोबर आसा म्हणून. आनी थोडी दीस जाल्ले, वर्सां जाल्लीं, तेन्ना मोगाच्या इश्टानो, हे मनशाच्या पोतिफराचे बायलेन जुजेचेर नदर घाली, कित्याक तो पळयोवंक सारको सोबीत आसलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, देवाचें उतर म्हणटा in verse number 6 and 7, जुजे पळयोवंक सोबीत आसलो. सगळें जुजेच्या हातांत आसलें आनी ताका कांयच एक ताजे पुतीफाराक कांयच एक पर्वा नासली, कित्याक सगळें जुजे सांबाळटालो. पूण जुजे बरो दिसतालो. आनी वर्स नंबर 7, आनी थोड्या वेळा उपरांत ताजी दोनयाची पोतीन ताचेर दोळे लायता आनी ताका सांगता, म्हजे बरोबर कुडीचो एकवट कर, म्हजे सांगाता न्हिदे, म्हजे सांगाता कुडीचो एकवट कर. पूण जुजेच्या काळजांत देवाचें उतर आसलें, जुजेच्या काळजांत देवाचें मानामेंत आसलें, जुजेच्या काळजांत देवा लागीं एकवट आसलो. ताका लागून ताणें म्हणलें, पळय, ह्या घरांत म्हज्या दुनियान सगळें म्हाका दिलां, सगळो अधिकार म्हाका दिला, तुका सोडून. ताणें म्हणलें, आय कॅनॉट डू एनीथींग, कित्याक म्हज्या दुनियाक कांयच पर्वा ना, सगळें म्हज्या हातांत घाल्लें आसा. वर्स नंबर 9. आनी ताणें म्हणलें, आनी ह्या घरांत म्हाका म्हजे तावन कांयच ताणें पयस दवरूंक ना, तुका सोडून, कित्याक तूं ताजी पोतीन. हें वायट हांव कशें ताचे आड आनी देवाचेर आड कसो करूंक शकता? म्हज्या बाबा, म्हज्या भयणी, आयज प्रश्न तुका आनी म्हाका, आयज पातो कितलें सोंपें जालां, आयज काळोखाच्यो कोरण्यो कितल्यो सोंप्यो जाल्यात. आयज तूं आनी आयज ताळणेक लागून मनशां कितले सोबेपणी आयज आपले काजराचे उतर तोडून आयज कितले सोबेपणी काजरां भायर संबंद करतात. जुजेचेर नदर मार. ताज्या काळजांत ताणें जिविताचें उतर दवरलेलें, ताचे काळजांत ताजे देवाचें मानामेंत ताणें दवरलेलें, आपल्या काळजांत देवाचो एक खोट आसलो. ताका लागून ही दिवळी ताणली येयली तेन्ना पासून ताणें म्हणलें, म्हाज्यान हें करूंक जायना. आनी मोगाच्या बाबडीनो, इन वर्स नंबर 10 and 11, 10 आनी पोत्तून ती ताका बुलयताली, पोत्तून ती ताका ताळणी हाडटाली. पूण तो केदींच तिचे लागीं रावूंक वो तुजे कुशीन पासून वचूंक तो वय म्हणीन आसलो. वर्स 11. पूण एक दीस तो एकलो आसलो तेन्ना, आपलें काम करूंक गेल्लो तेन्ना, आनी घरांत कोणूच नासलो तेन्ना. वर्स 12, तिणें ती पुतीफराचे बायलेन ताच्या आंगोस्त्राक गोट धरून म्हणलें, म्हज्या सांगाता कुडीचो एकवट कर. पूण ताणें आपले आंगोस्त्र तिच्या हातान सोडून तो पळून गेलो.
आनी धांव मारली आनी मोगाच्या इश्टानो धांव मारली तेन्ना मोगाच्या इश्टानो ही वस्तोरी वर्स नंबर 13 ही वस्तोरी आनी वर्स 14 ती म्हणटा व्हडल्यान आड्डून ती म्हणटा पळय म्हज्या घोवान एका हेब्रेवाक आमच्या घरांत हाडला आनी तो म्हाका बलात्कार करूंक ताणें प्रयत्न केले आनी आमी व्हडल्यान आड्डले आनी तेन्ना पळय ताजें आंग वस्त्र सोडून तो धांवलो. मोगाच्या इश्टानो पळयात कशें सोत दांपून काळोख जेन्ना एके भाशेन सोताचेर सावडी घालूंक सोदता आनी तेन्ना ताजो धोनी रागार जाता. आपले बायलेच्या उतराचेर तो सोत मानता आनी झुजेक तो बोणकोणींत घालता आनी झुजेक बोणकोणींत उडयता. आनी एक पावटी झुजेक मोगाच्या इश्टानो समजना पूण ताच्या काळजांत देवाचें उतर तो सांबाळटा. घडयेक तूं बरें करतालो तेन्ना तूं स्वताक वेंग मारतालें तेन्ना घडयेक कोणें तरी उजवाडाचेर स्वताचेर घडयेक सावडी घालूंक प्रयत्न केले, घडयेक तुजेर बोगलाटां घातलीं, तुका किकोन केलो, तुजी वायट उतरां उलयलीं आनी आयज घडयेक मोगाचे भावा मोगाच्या भयणी आयज घडयेक तुजें नांव पिड्यार केलां. आयज घडयेक एके भाशेन तूं बोणकोणींत आसाय पूण उगडास दवर जुजे हे बोणकोणींत आसतलो तेन्ना पासून देव ताच्या बाराबर आसलो. When we read in मोगाच्या इश्टानो verse number 21 21वी ओळ the Lord was with Joseph. हुयसोर बोणकोणींत सोमी जुजे बार आसलो खुंयसोर बोणकोणींत आनी ताका मोग ताणें दाखयलो आनी जो बोणकोणीचो अधिकारी आसलो ताच्या नदरेंत ताका जायतें बरेपण ताका मेळ्ळें. आनी जुजे असो बोणकोणींत कैदी कसो आसलो पूण ह्या बोणकोणीच्या अधिकाऱ्यान आख्खी बोणकोण जुजेच्या हातान दिली. Joseph was in charge of the jail even though he was a prisoner himself. घडयेक तूं बोणकोणींत आसाय पूण तूं जेन्ना देवाचे मनामेंत तुज्या उगडासान सांबाळून दवरताय, तुज्या काळजान सांबाळून दवरताय, बोरवशेची उतरां तूं काळजान दवरताय तेन्ना हे बोणकोणींत पासून तुजो देव तुजो सोमी तुज्या सांगात आसतलो आनी हे बोणकोणींतल्यान तुका चलोवन वतलो. तूं तयार आसा काय? Will you stay with the Lord when you are in prison? The Lord will stay with you and show you steadfast love. म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी आयज सर्वेस पोर देव तुका रावता तुज्या सांगाती रावंक, तुज्या बाराबर रावंक and to show you favor. आनी मोगाच्या इश्टानो आमी पळयता की उपरांत जुजे सांगाती दोग जाण हेर मनीस आसले. एकलो जो राजाक दाक सोरो वांटलो तो मनीस आसलो द चीफ कप बेरर. राजा कितें पियेतलो तें ताका दिवंक जो मनीस आसलो अधिकारी आसलो आनी दुसरो राजाचो जे उंडो जे तयार करतालो द बेकर उदीर तो आपले राजाच्या हे दोगूय अधिकाऱ्यांक बोणकोणींत घाल्लेले आनी दोगूय अधिकाऱ्यांक सोपोन पडटा एके राती. आनी हे दोनूय अधिकाऱ्यांचे सोपोन जुजे एके भाशेन ताजी समजोणी दिता. तो एका अधिकाऱ्याक सांगता जे दाक कासोरो दिता ताका सांगता 3 दिसांनी तुका राजा तुका वयर काडटलो आनी परत तुजो जो जें स्थान आसलें जो अधिकार आसलो तुका परत मेळटलो. आनी दुसऱ्या अधिकाऱ्याक जुजे म्हणटा तुका राजा काबार कोत्तलो आनी हे गीड आसा ते तुजें कूड काबार कोत्तले. आनी तेच भाशेन 3 दिसां उपरांत जें कितें जुजेन सांगलेलें, जें कितें जुजेन समजोणी दिली त्याच प्रमाणे मोगाच्या इश्टानो हे दोगूय जाणांक घडटा. जुजे हांगासर एके भाशेन जेजूचें एक नमुनो ही इज लायक अ टायप ऑफ जीसस. कित्याक तिगूय जाण बोणकोणींत आसले जुजे आनी हे दोगूय मनीस. जसो जेजू खुर्सार आसतना दोग जाण चोर ताच्या बाराबर खुर्सार आसले, एकलो उजव्याक एकलो दाव्याक.
एकलो निसोंटलाक पावलो, दुसरो दुसरो वैकुंठांत पावलो. मोगाच्या इश्टानो, हांगासर आमकां दिसता की जेन्ना जुझेन ही स्वप्नां पार केली, जुझेन स्वप्नाचो समजोणी दिली, तेन्ना जुझेन या राजाच्या जो अधिकारी असलो, जो ताका आपलें पिवोन दितालो, चीफ कप बेरर, ताका म्हणलें म्हजो उगडास कर. फेरोक सांग आमी कांयच वायट करूंक ना. पूण मोगाच्या इश्टानो, आमकां देवाचें उत्तर मेळटा की ओ मनीस जुझेक विसरलो. The word of God says, the word of God says in verse number 23, verse number 23, yet the chief cupbearer did not remember Joseph. या मनशान जुझेक विसरलो आनी थंयसर तो उरलो. Verse chapter 41 verse 1. Verse chapter 41 verse 1. After 2 whole years, 2 वर्सां जाल्लीं, 2 वर्सां बोलांडलीं, मोगाच्या बाबडीनो जुझेक विसरोन तो गेलो आनी थंयसर तो उरलो. घडयेक आयज तुका दिसता देवान तुका विसरला म्हणून. आयज तुका घडयेक दिसता म्हाका म्हजो उगडास देव करिना म्हणून. आयज घडयेक तुका दिसता म्हाका सगल्यांनी सांडला, आयज कोणूच म्हजो उगडास करिना. आनी आयज घडयेक तुका दिसता कितें चल्लां म्हज्या जिवितान, वॉट इज गोईंग ऑन इन माय लायफ. पूण म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, आयज जुझेचेर नदर मार. हे 2 वर्सां ताका सगल्यांनी विसरलो तेन्ना पासून ताणें देवाक विसरूंक ना आनी देवान ताका विसरूंक ना. आयज तूं घडये काळोखाच्या दिसान तूं चलता जायत, काळोखाच्या कोणींतल्यान तूं चलता जायत. आयज घडयेक तुका दिसता सगल्यांनी तुका विसरला म्हणून. पूण आयज तूं जर देवाक विसरो नासतना चलताय जाल्यार उगडास दवर, देव तुका केदींच विसरचो ना. आनी मोगाच्या बाबडीनो, फारोक एक सोपोन पडलें. फारोक सोपोन पडलें तेन्ना ताजें सोपोन, ताजी समजोणी दिवंक कोणूच नासलो. आनी तेन्ना या ताजे अधिकाऱ्याक जाणें जाचें सोपोन जुझेन समजोणी ताजी दिल्ली, ताका उगडास येता जुझेचो. कित्याक जुझेचो वेळ पावलोलो. आनी मोगाच्या इश्टानो, तो वचून राजाक सांगता, हांव विसरलो ह्या मनशा विशीं, पूण हाणें म्हजे स्वप्नाची समजोणी दिल्ली. सोपोन ताणें कितें ताजी समजोणी दिली ताणें पार केल्लें आनी तेच भाशेन जालें. आनी जुझे काडटात. जुझे राजाची स्वप्नां ताची समजोणी दिता आनी जुझेक राजा अधिकारी कोत्ता. आनी मोगाच्या इश्टानो, अधिकारी कोत्ता आनी देव ताच्या बाराबर आसलो म्हणटा देवाचें उतर. गॉड वॉज विथ हिम. देव ताच्या बाराबर आसलो. आनी मोगाच्या इश्टानो, आनी देव ताच्या बाराबर आसलो देखून सगळें बरें चलतालें. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना ताचे भाव ताचेर रागार जाल्ले. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना ताचे भावान ताची निड्डुकाय केली. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना ताणी भावान ताका बांय तुडयलो. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना ताच्या भावांनी ताका गुलाम कसो विकलो. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना ताका इजिप्ताक गुलाम करून व्हेलो. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना पोतिफारा बाराबर तो वयर चडलो. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना पोतिफाराच्या नदरेन तो खाला पडलो. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना तो बोणकोणीन पडलो. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना 2 वर्सां सगल्यांनी ताका विसरलो. देव ताच्या बाराबर आसलो जेन्ना तो इजिप्टांत अधिकारी जालो. तूं वयर चडटाय तेन्ना, तूं खाला पडटाय तेन्ना, मनशां तुका वाखाणटा तेन्ना, मनशां तुजी किकोंत कोत्ता तेन्ना तूं आसाय तयार देवा बाराबर रावूंक, जाल्यार देव तुजे बाराबर आसतलो. आनी मोगाच्या बाबडीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता की थोडे वर्सांनी जुझेन सांगलेलें तशें बूक पडली त्या गांवांत. आख्या संवसारांत बूक पडली. जुझेच्या भावांक आपलें गांव सोडून येवचें पडलें. तांणी जुझेक वळखूंक ना, पूण जुझेच्या पांयां ते पडले. आनी उपरांत मोगाच्या इश्टानो, तांणी जुझेन पयलें आपली उस्मिताय तांकां दाखोवंक ना, आपलो आयडेंटिटी ताका दाखोवंक ना, पूण तांचे लागीं तो उलयलो.
एके भाशेन रागान कसो उलयलो मागीर मोगाच्या इश्टानो देवाचें उतर आमकां सांगता in chapter number 45, chapter number 45, उत्पत्तीचें पुस्तक 45 विसोर, verse number 1. Then Joseph could no longer control himself. जुजेन आपल्याचेर नियंत्रण करूंक जावंक ना आनी ताणें म्हणलें सगल्यांक भायर धाडात. फकत जुजे एकलोच आसलो आपल्या भावांक तो आपली वळख दिली तेन्ना. जुजे एक अधिकार आसलो. जुजे आपल्या भावांक खावार करूंक शकतालो. जुजे आपल्या भावाक जिवेशी मारूंक शकतालो. ताणी प्रयत्न केल्ले पयलीं जिवेशी मारूंक. ताणी प्रयत्न केले ताका गुलाम कसो विकूंक आनी ताणी विकून दिल्लो जुजे तांकां काबार करूंक सोदतालो. पूण तो आपल्या भावांक आपली एके भाशेन वळख दिता आसतना ताणें सगल्यांक भायर धाडले आनी तो एकलोच रावलो. नेक्स्ट वर्स 2. म्हाका दिसतानो आनी तो दुख्खानी रडलो आनी म्हाका इश्टानो वर्स नंबर 3 जुजेन आपल्या भावांक म्हणलें हांव जुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा. ताचे भावान ताचेर नदर घालूंक जायनासलें. ताचे भाव ताका फुडो करूंक शकनासले. पूण तरी आसतना जुजे वर्स नंबर 4 तो सांगता म्हाका लागीं सरात. कम क्लोजर. खरो देवाचो मनीस तो म्हणटा लागीं सर. रागान तो म्हणिना, विंगासान तो म्हणिना, तो म्हणटा लागीं सर. कम क्लोजर. आनी तेन्ना मोगाच्या इश्टानो ओ जुजे आपली ओळख तांकां दिता. He reveals himself to them. आनी मोगाच्या इश्टानो तेन्ना आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता जुजेन भावांची वेंग मारली. आनी मोगाच्या इश्टानो आमकां पुत्तून आमकां मेळटा निमाणे आवेस्वरान उत्पत्तीच्या पुस्तकान in the book of Genesis chapter 50 verse number 15 onwards 15वी वोडतान आमकां अशें मेळटा जुजेचे भाव दुबावतात जेन्ना बापूय मेलो. गुडेक जुजे आमकां काबार करीत. जुजे गुडेक आमकां वायट करीत आनी आमी कितें वायट ताका केल्लें ताका पोत्तें तो दीत. पूण मोगाच्या इश्टानो तेन्ना जुजे वर्स नंबर 19 पूण जुजे तांकां म्हणटा भिये नाकात, हांव देवाच्या जाग्यार आसा काय. वर्स 20 जोरी तुमी वायट करूंक येवजिलें देवान तें बऱ्याक बदललें. Even though you intended to do me harm, God intended it for good. एक व्हडले पोरजेक राखूंक. गुडेक जायते जाणांनी तुजी राड वायट केलें, तुका वायट करूंक ताणें येवजिलें. पूण मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी देवान तें तुजे बऱ्याक तो बदलूंक शकता. देव तुज्या बऱ्याक तें बदलूंक शकता. जशें आमकां हें मेळटा रोमाकारांक बरयली चीट 8 वोळ. द लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स नंबर 28. रोमाकारांक बरयली चीट 8 वोळ. We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose. सगळें देव बदलता. जे कोण जांकां कोणाक देवान आपयला तांच्या बऱ्याक तें बदलता. आयज गुडेक तें तुका समजना. गुडेक जुजेक समजूंक ना जेन्ना ताका बोणकुणींत घालो. जुजेक समजूंक ना जेन्ना ताका गुलाम कसो विकलो. जुजेक समजूंक ना पूण तो देवाक खालतो रावलो. तुका समजना तेन्ना तूं देवाक खालतो रावूंक तयार आसा काय? Are you ready to stay close to the Lord even when you do not understand? जाल्यार तुजो देव एका दिसाक तुका वयर काडटलो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा वस्त्र्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैवचे खुशें फळ जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन.
बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी.